जानेवारी म्हयन्यात उत्पन्नाचो बोगस दाखलो दिवपाच्या प्रकारावयल्यान फोंडे पालिका चर्चेत आशिल्ली. परतून आतां तसोच प्रकार उक्ताडार आयला. उदकाची आनी लायटीची जोडणी घेवपा खातीर फोंडे पालिकेची बोगस एनओसी लायल्या. 26 मार्च 2022 ह्या वर्सा पालिकेच्या नांवान कोणे तरी बोगस एनओसी दिल्या. फोंडे सिल्वानगर वाठारांतल्या रोजी रेगो हे बायलेन हे विशीं पालिकेत कागाळ केल्या. उपरांत आतां हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयला. पालिकेचे सर्वसाधारण बसकेत हो प्रस्ताव मांडून ह्या रॅकेटाचो आपूण पर्दाफाश करता फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगले. मिसेस रोजी मार्था रेगो, हाऊस नंबर 2/129/26 इंटू ब्रॅकेट 1 सिल्वानगर लेन 2 फोंडा गोवा. ह्या बायले मनशेन चेअरपर्सनाक लेटर केला की आपूण जी रावता आपली स्वताची बिल्डींग आनी त्या बिल्डिंगेक जो वयलो फ्लोर आसा आपलो त्या फ्लोराक आपल्याक सांगनासतना कोणे तरी म्युन्सिपाल्टीन एनओसी दिली उदकाक आनी लायटीक. तिणें कंप्लेन कशी केल्या की तिणें पयलीं इन्क्वायरी केली, तिका हांगा आन्सर कांय मेळना म्युन्सिपाल्टी, पूण तिणें RTI मागलें. तेका थंय ती गेली. थंय वचोन तिणें पळय तिका कळ्ळें की फायलीक पळय उदकाच्या आनी लायटीच्या फायलीक कनेक्शना लागून ह्यो म्युन्सिपाल्टीच्यो बोगस सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो आसा. पळया ही आसा ती उदकाची आनी ही लायटीची एनओसी. केन्ना दिल्या ही डेटेड? म्युन्सिपाल्टी केन्ना दिल्या डेटेड? ही जी डेट आसा ती 26/5/2022 कळ्ळें न्ही. 26/5/2022 अश्यो ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आसा एनओसी त्यो फोंडे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केल्या म्हणून ह्यो डिपार्टमेंटा पावली, इलेक्ट्रिसिटी पावली आनी वॉटर सप्लाय पावली. ही सेकंड केस जाली. आतां तुमकां खबर आसा फाटल्या वेळार सुद्दां इन्कमाची अशीच केस जाल्ली आनी तो प्रभुगांवकर म्हणून तेका चलयेन ती तेन्ना अशी ती तेकाय ती अशीच बोगस सर्टिफिकेट दिल्ली. तेन्ना ती न्यू जेन्ना तो अप्लाय करपाक हांगसर इन्कमा लागून आयलो पळय तेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट जे म्युन्सिपाल्टीन इश्यू केली ती बोगस आशिल्ली. तशी हो पळय हे देखून पळय जी आमकां हें केल्या कंप्लेन केल्या ते प्रमाणे जे आतां ती म्हाका कंप्लेन केल्या. हांव आतां फुडले मिटिंगेची ऑर्डिनरी मिटींग आमची आसा ते मिटिंगेक हांव एक प्रपोजल हाडटलो आनी हेजे पर्दाफाश हो जावंकूच जायो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.